शेनवारात दिवचल साखळे फोण्या वाठारात धुक्याचो अणभव आयलो। सकाळच्या 9 वरां मेरेन धुक्याचो प्रादुर्भाव जाणवलो। हवामान बदलाक लागून धुके पडटा। सेगीत धुके पडले जाल्यार ताचो बागायती पिकाचेर परिणाम जावं येता अशी शक्यताय आसा, तशी भिरांतूय जाणकारांनी उक्तायल्या। फाटल्या 8 दिसांक बरी थंडी पडलेली, त्यामुळे प्रकृती जाणट्यांची भुरग्यांची सगळ्यांची बरी उरलेली। आता अचानक आज शनिवारा हे पळय धुके पडले सबन आणि वातावरण बिघडलेल्या सारखे झाले। त्याचा परिणाम आंब्याच्या काजवाच्या पिकाचेर जातलो आणि लोकांची प्रकृती मातशी त्रासदायक जातली। त्यामुळे ह्या धुक्याचो असो परिणाम जातलो अशें दिसता। अशें पडत रावले जाल्यार अशे धुके जर पडत रावले जाल्यार हेज्या फुडें लोकांच्या आरोग्याचेरूय परिणाम जातलो आणि आंब्या काजूचेरूय परिणाम जातलो। पिकांची कमी जातली उत्पत्ती।